आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक माझ्या बरोबर आसा आमचे सेक्रेटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन बाब तारीक, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन बाब दीपक बांदेकर, आमचो मिस्टर नरोना फ्रॉम द लेजिस्लेटिव्ह साईड आणि फ्रॉम MIT साईड संकल्प. परत एकदा आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. आणि लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आणि MIT हांच्या वतीन आमी नॅशनल वुमन पार्लमेंट 8 तारीख आणि 9 तारीख श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात जे ऑर्गनायज करता तेका आतापर्यंत रजिस्ट्रेशन 2,500+ हे वुमन्स वेगवेगळे 18 वर्सां वयल्या सगळ्या महिलांनी हेका 2,500+ रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा. आमी परत एकदा सगळ्या महिलांचे, गोंयांतल्या आणि गोंया भायरसूनय येवपी महिलांचे स्वागत करता. नॅशनल वुमन पार्लमेंटाच्या उक्तावणाच्या सुवाळ्याक आमच्या मदीं आमचे केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी ह्या कार्यक्रमांक गेस्ट म्हणून येता. ह्या कार्यक्रमांक खास करून हांव आसतलोच, आमचे स्पीकर बाब राजेश पाटणेकर आसतले, वुमन अँड चायल्ड मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे आसतले, त्याच बरोबर आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपादजी नाईक आसतले, त्याच बरोबर मॅडम जेनिफर मॉन्सेरात आमची जी वुमन मिनिस्टर आसा ती ह्या कार्यक्रमाक आसतली. ताज्या भायर आमचे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर आसतले, ऑपोजिशन लिडर बाब दिगंबर कामत ह्या कार्यक्रमांक खास अतिथी म्हणून उपस्थित आसतले. ह्या कार्यक्रमाक राज्यसभेचे खासदार बाब विनय तेंडुलकर हे ह्या कार्यक्रमाक आसतले. ह्या कार्यक्रमात आतापर्यंत वुमन पार्लमेंट, WCD डिपार्टमेंट, वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंट, RDA डिपार्टमेंट हांच्या वतीन वेगवेगळे कार्यक्रम आसतले. पुराय डिटेल कार्यक्रमांतल्यान तुमच्या समोर आतांच रीड केलो वयतलो. बट पुराय नॅशनल वुमन पार्लमेंट, नॅशनल यूथ पार्लमेंट आणि नॅशनल पंचायत पार्लमेंट हेका गोंयांतल्या वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशनांनी वांटो घेतलेलो आसा. हितूर नेहरू युवा केंद्र आसतले, NCC आसतले, NYK आसतले, NSS आसतले, JCI आसतले. त्याच बरोबर गोंयांतली वेगवेगळी ऑर्गनायझेशन, रोटरी, लायन्स क्लब, सम्राट क्लब हांकांय आमी इन्विटेशन्स धाडल्या. तांच्यांनी ह्या कार्यक्रमांत पार्टिसिपेट जावचें. नॅशनल लेवलाचे स्पीकर्स, गोंय लेवलाचे वेगवेगळे स्पीकर्स हातूंतल्यान पार्टिसिपेट जातले. गोंयांतले वेगवेगळे कल्चरल ग्रुप्स हांकांय आमी इनवायट केल्या. गोंयांतले वेगवेगळे पथनाट्य सादर करपी हांकांय आमी इनवायट केल्या. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स केंद्र सरकाराच्यो आणि राज्य सरकाराच्यो हाज्याय बद्दल भासाभास जातली, हाज्याय बद्दल डिस्कशन्स जातले. वेगवेगळ्या नावाजलेल्या लोकांचे फेलिसिटेशन्स आमी परत एकदा म्हणजे ज्यांचे फेलिसिटेशन्स करपाचे आसा तांकां इनवायटूय केला. जांकां एवॉर्ड जाय तांकां आमी सांगलां की तेंच्यांनी एवॉर्ड फॉर्म फिलअप करून आपले आमच्या ज्या सायटीचेर सायट आसा ताचेर तेंच्यांनी आपले नॉमिनेशन्स जे आसा हे धाडून दिवचे. आमची जी स्क्रुटनायझींग कमिटी आसा त्यांच्या मार्फत तांकां स्क्रुटनायज केले वयतले आणि तांकां एवॉर्ड जे आसा हे एवॉर्डूय बी दिले वयतले. वेगवेगळ्या आमी गोंयभरांतले वेगवेगळे कलाकार हांकांय बी हांगासर वेगवेगळे फेलिसिटेशन केले वयतले आणि त्याच्या कलेक वाव दिवपा खातीर संद जी आसा ही नॅशनल वुमन पार्लमेंटाच्या वतीन दिली वयतली. 8 तारीख आणि 9 तारखेक गोंयांतल्यो पुराय महिला ह्यो वेगवेगळ्या हातूंतल्यान हांगासर तांच्यांनी रजिस्ट्रेशन केलां त्या प्रमाणे येतलेत. बट वेगवेगळे टॉपीक जे डिस्कशनाचे आसा हांव आमचे हाजे इन्चार्ज बाय सामनी आसा ते तुमच्या समोर 2 दिसाचो पुराय शेड्यूल हो एकदा सगळ्या जाणांक कळपा खातीर पुराय शेड्यूल जे आसा हे पुराय शेड्यूल वाचलो वयतलो. मंडे 8 तारीख सोशियो पॉलिटिकल चॅलेंजीस इन विमेन एम्पावरमेंट हो फर्स्ट सेशन आसतलो. ताका डॉक्टर रमा जयसुंदर, देवी वैभवश्री आलेकर आणि ॲडव्होकेट मानसी प्रधानी स्पीकर म्हणून येतली आणि ताचे चेअर मॅम अलिना साल्डाना करतली. सेकंड सेशन त्याच दिसा विमेन स्टेटस अँड डिसिजन मेकिंग पॉवर. इट विल बी चेअर्ड बाय सुनीता सावंत, हू इज DYSP. गेस्ट असतली श्रीमती लक्ष्मी अगरवाल, जिचेर छपाक मूवी आयिल्लो तो, एसिड अटॅक सर्वायवर. श्रीमती शोभना नारायण, पद्मश्री रिनाउंड इंडियन कथक डान्सर. शीतल महाजन, who is also Padmashri Arjun awardee, Indian skydiver. Then session 3 is Women in Corporate, Symbolism and Substance. This will be chaired by Ma'am Nirmala Sawant. Speakers are Hima Bindu, Senior Associate Director, Indian School of Business. Shri Nani Krupani, former President, Indian Merchants Chamber.
Dr. Dilip Chenoy, Secretary General, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. For local views, there would be Pratima Dhond. Then next day, which is 9th of November, Tuesday, first session is New Frontiers for Women. ताका स्पीकर आसा श्रीमती रेखा शर्मा, National Commission for Women, Ms. Nishita Rajput, who is social activist, Dr. Arunima Sinha, Padma Shri and first female Indian to who is ampute to climb Everest. Then session 2 is opportunities for women and their role in nation building. This will be chaired by Sayonara Tellis Lad. Speakers are Ms. Bhakti Kulkarni, Advocate Bansuri Kaushal Swaraj, and Sneha Gite, who is IS officer from Goa. Session 3 is self-help groups, intent, reality, roadmap for future, to be chaired by Srimati Arundhati Bhattacharya. Speakers are Dr. Aditi Karad and Dr. Jagat Shah. For valedictory, we have Chief Patron and Chief Convener, Dr. Pramod Sawant. Chairman is Shri Rajesh Patnekar. Convener Shri Rahul Karad. WCD Minister. And WCD Minister. Then also Vishwajit Rane sir would be there. And we will also have an interaction of Mrunal Kulkarni, renowned actress, for the last day. So all these sessions would be Marathi, Hindi, English and Konkani. हातूंत पुराय डिस्कशन डिबेट्स तांकां क्वेश्चन विचारपाक स्कोप उरतलो जे पार्टिसिपेंट्स आसा तांकां क्वेश्चन्स विचारपाक उरतलो तांकां वांटे घेवपाक मेळटलो तांच्यांनी आपले वेगवेगळे प्रश्न मांडपाक मेळटले हाजेर पुराय वेगवेगळ्या विशयाचे डिस्कशन्स जातले वेन्यू हाच असणार आहे ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन आतापर्यंत 2 दिवसासाठी 2,500 प्लस झालेले ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन असणार आहे ज्या ज्या महिलांना भाग घ्यायचा आहे त्याने इथे येऊन रजिस्ट्रेशन करून इथं भाग घेता येईल आतापर्यंत स्मृती इराणी कन्फर्म झालेली असा बाकीचे जे आसा ते डे बाय डे त्याच्या उपरांत युथ पार्लमेंट पंचायत पार्लमेंट कोण येता हे कळयले वयतले डेफिनेटली आम्ही जेन्ना म्हणटा तेन्ना जेन्ना वुमन पार्लमेंट म्हणटा तेन्ना तितून वुमन लिडरशीप ग्रो जावची वुमन ऑपॉर्च्युनिटीज कितें आसा ह्यो कळच्यो नॅशनल लेवलाचेर स्टेट लेवलाचेर वुमन्सा खातीर आमी कितें काम करता हेजी मेसेज सगळ्या पर्यंत पावची हितून करून वुमन्स क्रिएटिविटी फुडें येवची अशा पद्दतीचे विविध आमी जे कलागुण आसा तांचे लिडरशीप क्वॉलिटीज दफेन जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज करियर ऑपॉर्च्युनिटीज तांच्या खातीर डिबेट डिस्कशन्स देश लेवलाचेर कितें चल्लेलें आसा हें सगळें कळचें हो मेन उद्देश आसा Same thing with the in the youth parliament and also in the panchayat parliaments. ताजे फेलिसिटेशन्स जातले ऑफकोर्स जातले आफयल्ले आसा तिका डिबेटीक आफोवना तेणे डिबेटीत वांटो घेतलो जाल्यार बरी गजाल आसा कारण तेजे फेलिसिटेशन जाले वयतले हय पुराय आमकां जवळपास आतापर्यंत 50 स्टॉल्स आसतले वेगवेगळ्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या डिपार्टमेंटाचे त्याच बरोबर वेगवेगळे NGOs आणि क्रिएटिविटी जी गोंयांत आसा हांचे वेगवेगळे स्टॉल्स ह्या वेगवेगळ्या भायल्या कॅम्पसात लागले वयतले पंचायत पार्लमेंट वेगळो आसा ती सगळीं जाणां पंचायत पार्लमेंटान इन्वायट जातली ऑफकोर्स तेंच्यांनी वुमन पार्लमेंटात तेंच्यांनी बी वांटेकारी जावं येता बट पंचायत पार्लमेंट वेगळो आसा जेणे करून पंचायतीचे वेगवेगळे इश्यू डिस्कस जातले त्या खातीर आमी वुमन पार्लमेंट म्हटलां न्ही रे लिडरशीप ग्रो जावची म्हणून म्हटलां न्ही तुका आत्तां डिस्कशनाचे टॉपीक सांगला न्ही रे तेणी ऑफकोर्स तो येयलो डिस्कशनाक जाल्यार तोय मुद्दो आसतलो डिस्कशनाचो गोव्या भायर थोडंसं रजिस्ट्रेशन झालेलं ऑनरेबल सीएम साहब ने बोला था तो पूरे देश में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू है और हमारे पास जो सेग्रीगेशन आएगा वो आपको जरूर शेयर करेंगे अभी उनका जो उद्देश्य था अभी हमारे पास करीब 150 के आसपास बाहर के लोग हैं और आप समझ सकते हैं कि सीजन टूरिज्म वाला है तो दिक्कत है बट उनका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो वही चीज उसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हो कार्यक्रम लाईव्ह आसतलो सो दॅट त्याच्या खातीर वो नॅशनली जो आसा पळय न्ही वो कार्यक्रम लाईव्ह केलो वयतलो स्ट्रीमिंग भी चालू पूरे देश में अलग अलग 30 प्रांतों में इस कार्यक्रम को देश देखने वाला इस लोकतंत्र के उत्सव को और गोवा के 60 साल की आजादी लिंक आएगा सर आपका जो हम आपके साथ लिंक शेयर करेंगे
वन इज Zoom. यूट्यूब पे भी हमारा डायरेक्ट यूट्यूब पे है, Zoom प्लॅटफॉर्माचेर आसा. जूम दोनों पे हो रहा है, दोनों प्लेटफॉर्म पे. हय हय they can access. यस सर. सेलेब्रेट डेमोक्रेसी हाच्या अंतर्गत पयलो इव्हेंट आमचो नॅशनल वुमन पार्लमेंट हो 8 आनी 9 तारखेक जातलो. म्हाका दिसता मॅक्झिमम सगळ्या गोंयांतल्या गोंया भायल्या महिलांनी ज्यांच्यांनी डायरेक्टली हांगा पार्टिसिपेट जावपाक मेळटा तेंच्यांनी डायरेक्टली अटेंड करचो. जांकां पार्टिसिपेट जावपाक शक्य ना तेंच्यांनी ऑनलायन ह्या हाजें रजिस्ट्रेशन करचें आनी पार्टिसिपेट जावचें. पयलेच फावटी आमी हो लोकशाहीचो उत्सव गोंयांत मोठ्या व्हडा उमेदीत मनयता आनी ताका तुमी सगळे जाण पार्टिसिपेट जातले. वेगवेगळे डिबेट डिस्कशन्स त्या निमित्तांत गोंयांत घडोवन येतले. म्हाका दिसता पत्रकारांनीय बी मोठ्या प्रमाणात हेतून वांटेकरी जावचे आनी पुराय आमी सेलेब्रेशन डेमोक्रेसी हो सगळ्या पर्यंत इव्हेंट पावपा खातीर तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान तो पावतलो. खूब बऱ्या पद्दतीची प्रिपेरेशन्स आमचे सगळीं डिपार्टमेंटां म्हणजे वुमन एंड चायल्ड आसतले, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आसतले, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स आसतले, वेगवेगळे अधिकारी सुटी आसून सुद्दां काल आयज खूब मोठ्या प्रमाणात काम करता. ह्या पुराय इव्हेंट म्हणजे वेन्यूचेर आमकां सगळ्या पद्दतीची वेवस्था कालच्यान सुरू जाल्ली मेळटा आनी एक 5 दीस आमी डेमोक्रेसीचो हो उत्सव मागीर तो नॅशनल वुमन पार्लमेंट जावं, नॅशनल यूथ पार्लमेंट जावं, नॅशनल पंचायत पार्लमेंट जावं, गोंयांतले सगळे वांटेकारी जातले आनी निश्चितच ह्या पुराय परिसरांत हो लोकशाहीचो उत्सव मोठ्या प्रमाणात चल्ला तितून वांटेकारी जातले आनी हांगासर आशिल्ली वेगवेगळी शॉप स्टॉल्स कशा पद्दतीचे सरकाराची वेगवेगळी कामां तांच्या पर्यंत पावपाक ताज्याय भायर म्हणजे वेगवेगळी क्रिएटिविटी जी आसा तेजी स्टॉल्स सेल्फ हेल्प ग्रुपाची स्टॉल्स ही सगळी हांगासर लागलेली आसतली. तेतूनय वांटेकारी जावपाक म्हाका दिसता निश्चितच लोकांक आवडटलें आनी जेंका जेंका वांटो घेवपाचो आसा तेंच्यांनी ऑनलायन रजिस्ट्रेशन करचें आनी निश्चितच वांटेकारी जावचें अशें म्हाका दिसता. देव बरें करूं. सकाळी 10 वरांचेर इनॉग्रेशन जातलें सोमारा. सगळे इव्हेंट इथंच होणार आहे. बरें चला देव बरें करूं. हो बॅनर लागला मरे तो सांगता म्हणून